नमस्कार. वटपौर्णिमेची आणि योग दिसाची परबी भेटयत हांव संजना अंजुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो व्हडा उमेदीन. मुख्यमंत्र्या सयत समेस्त गोंयकारांनी योगासनांचे वेगवेगळे प्रकार करीत मनयलो योग दीस. वडा भोंवतणी दागो गुफीत 7 फेरे मारीत सवाशीण बायलांनी मनयली वडाची पुनव. केल्यो मनांतल्यो इत्सा प्रगट. उसगांवांत 2 अपघात. हिट अँड रन अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण. जीप दुचाकी अपघातांत 2 जाण जखमी. एकोणीसशे 96च्या CRZ कायद्या प्रमाण शिरदोणची खाडी जाली न्हय. ही चूक की बिल्डर लॉबीक फायदो करून दिवपाचो यत्न. लोकांक पडला प्रश्न. पर्वरे उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं कंत्राटदार आनी सरकारी खात्यां मदीं ना ताळमेळ. लोकांक त्रास जावचो न्हय म्हूण काम बंद दवरपाचो आमदार रोहन खंवटेचो निर्देश. पारंपारीक वाटेचेर केल्ले अतिक्रमण उडयात काडून काणकोणच्या नुस्तेकारांची शेक दर्याक शिटकावणी. आतां खबरो विस्तारांत. वडाची पुजा आनी वडा भोंवतणी दागो गुफीत 7 फेरे मारीत सवाशीण बायलांनी वडाची पुनव उमेदीन मनयली. एके वटेन पावसाची रिपरिप चालू आसतनाय पावसाची पर्वा करिनासतना सवाशीण बायलांनी प्रतिव्रतेचे महात्म्य सांगपी वडाचे पुनवेचे व्रत उमेदीन पाळ्ळे. वडाची पुनव म्हळ्यार बायलांचो उमेदीचो व्रत. वडाचे पुनवे निमतान शुक्रारा सकाळच्यान बायलांची लगबग सुरू आशिल्ली. शृंगार करून बायलांनी लागच्या वडाकडे वचून पारंपारीक पद्धतीन वडाची पुजा केली. धागो गुंफीत वडा भोंवतणी फेरे मारताना बायलांनी आपल्या मनातली इत्सा प्रकट केली. दिवचल सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या वडाकडेन सवाशीण बायलांची गर्दी दिसून येताली. आज वडाची पुनव आणि आज आमच्या बायलांचो एक उमेदीचो दीस कसो म्हणजे आज आमी बायलो सगळ्यो मनापासून हांगासर येवन वडाची पुजा करता आनी अशें आमच्या मनाची एक श्रद्धा की आमी हांगा वडाची पुजा केली. सकाळी न्हांवन धुवन सगळे आपले शृंगार करून बायलो हांगा येता वडाची पुजा करता आनी अशी एक श्रद्धा आसा की हांगा पुजा करतली आमी आनी 7 जन्माच्या आमी आमच्या घोवाची एक व्हडलें आयुश्य आरोग्य ताका बरें मेळूं हें आमी देवा लागीं मागता. ती एक आमची मनाची श्रद्धा. पावस मे सोंपलो, जून लागलो, पावस स्टार्ट जालो की आमकां एक ती आतुरता लागता की आतां केन्ना वडाची पुनव येतली. आनी जी नवी व्हंकलो आसता, ज्यो पळय चलयो लग्न जावन गेल्ल्यो आसता, तांच्या आवयांक सुद्दां एक हुडहूड आसता की तांकां आतां वजें पावोवपाक जाय म्हणून. तें वजें सुद्दां न्ही जो गरिबांतलो गरीब आनी श्रीमंतलो श्रीमंत अशें हें ना की एक ती भावना की फ्रुट्स कितें हाडपाक जाय वडाची खांद्यो दिवपाक जाय म्हण ताका कडधान्य कितें दिवपाक जाय उपासा खातीर सुद्दां तें सुद्दां एक आवय आपल्या मना पासून एक सगळें लागीं करता आनी आपल्या धुवेक धाडटा. सो ती सुद्दां एक मनाची तांचें हें की तें वजें दितलें आनी ती आपली चली आतां वडाची पुजा करपाची आसा. आनी आज सगळ्यो जाणां बायलो हांगासर उमेदीन आयिल्ल्यो आसा. सगळी पुजा तुमी पळोवंक शकता पुजा चालू आसा. आनी सांजच्यो सुद्दां बायलो एकामेकागेर वतात. पयलींच्या काळान कशें आशिल्लें बायलांक घरांतले भायर सरपाक मेळनाशिल्लें. सो हो एक निमतान की घरांतली भायर सरून ती वताली एकामेकागेर वताली. ते दोण्याच्या निमतान म्हण कपलाक लावपाच्या निमतान म्हण पण ते घरांतली भायर आपले काम धंदे सोडून घरांतली भायर वचताली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
उसगांवां नेस्ले कंपनी लागसार भिरांकूळ हिट अँड रन अपघात जालो. ह्या अपघातान अज्ञात मनशाक जाग्यारूच मरण आयलें. ताची तकली सुमार 1 किलोमीटर अंतराचेर पडिल्ली मेळ्ळी. अपघाता उपरांत गाडयेकारान घडणूक सुवाती वेल्यान पळ काडलो. गोंयांत अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडतच आसा. सकाळी उसगांव MRF कंपनी लागसार महामार्गाचेर महिंद्रा पिकअप आनी मोटरसायकली मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातान मोटरसायकल चलोवप्याक मार लागिल्लो. आता दुसरो अपघातूय उसगांवात जाला. रस्त्यावयल्यान चलत वचपी एकल्याक गाडयेन धपको दिवन पळ काडलो. ह्या भिरांकूळ अपघातांत चलत वचप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. पुलीस गाडी चलोवप्याचे मार्गार आसा. एक्सिडंट जालो हांगा. एक पेडेस्ट्रियन तो चलत जालो. ताका इतले रश ड्रायव्हिंग एक व्हेकल गेली मोठी आनी तेणें ताका हांगा सामको गाडये पोंदा क्रश केलो. आतां अशें जाला की तेगेली बॉडी हांगा सामकी क्रश जाल्ली आसा खुर्सा कडेन म्हणटा थंय. आनी तेजी जी तकली जी आहा पळय ती MRF कडेन पडलेली आसा. जवळ जवळ एक ते 1.5 किलोमीटर पयस आसा. कित्याक लागून अशें ना गाडी अजून कळोना. थोडे म्हणटा 12 टायराची हेवी व्हेकल म्हणटा, थोडे म्हणटा 16 टायराची. सद्या CCTV चेक करप चालू आसा. हय तेन्नाच धडक पडटाली पावसाची. हांगा उसगांव हांगा आसा जी MRF पार्किंग आसा त्या थंय आसा. जी सकाळी एक्सिडेंट जाल्ली जी गाडी आसा ती गाडी हांगा तेंच्यांनी डायरेक्ट हाडून पार्किंगाक घातलेली आसा MRFच्या. आनी तितून MRFचो जी पावडर कितें लोड आसा आनी आतां हांगा फॉरेन्सीक टीम पावल्ली आसा. ती सगळी आपली शोध करता, सर्च करता कित्याक खंयची टायराक लागला ती सर्च करता. आतां म्हाज्या फाटल्यान जी आसा ती फॉरेन्सीक टीम आपली सर्च करता आसा. ती तेजी हांगा फॉरेन्सीक टीमची गाडी आसा आतांच हांगा पावल्ली आसा. आनी जो मेला पळय तेजें नांव जें आसा तें आनंद धर्मा नायक खुर्सा कडलो. तेच थंयचो लोकलाचो आनंद धर्मा नायक एज 57. तेन्ना हांगा ड्रायव्हराक हांगा अटक केल्ली आसा आनी फोंडा पोर्शनार ताका ताब्यात घेतलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. पुराय गोंय राज्यात शुक्रारा आंतरराष्ट्रीय योग दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. राजधानी पणजे सयत ताळगांवां, दिवचले, सांग्यार तशेंच हेर वाठारांनी लोकांनी व्हडा संख्येन एकठांय येवन योग दीस मनयलो. योग दिसा निमतान लोकांनी योगाचे वेगवेगळे प्रकार केले. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें लोकां सयत योग दीस उमेदीन मनयलो. दर वर्सा आमी इंटरनॅशनल योगा डे मनयता आणि त्या निमित्तात आम्ही 21 जून ह्या एका दिसाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आम्ही 365 डेज योगा करपाक जाय हाजी मेसेज घेवन घरा वता. योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी ह्या फावटीची थीम आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी इंटरनॅशनल योगा डे हो UNतल्यान पास करून घेतल्या उपरांत आमी पळयता की ट्रेडिशनल भारत देशाचो योगा हो पुराय जगभर पावोवपाक शकलो. आणि ज्या पद्दतीत वेगवेगळ्या क्षेत्रात भारत देश हो पुराय जगाक वळखलो वता तसोच आज आयुष म्हणजे आयुर्वेदा, योगा, सिद्ध आणि युनानी ह्या सेक्टरात भारत देशा खातीर पुराय जगाक हे वळखले वता. आणि आयच्या दिसा आमी सगळे जाण म्हणजे फक्त गोंयांत आणि भारत देशात न्ही तर मोर दॅन 180 कंट्रीज इज सेलिब्रेटिंग द इंटरनॅशनल योगा डे हो आयज सगळी कडेन मनयता. आयज योगा डे जेन्ना आमी मनयता देशाचे प्रधानमंत्री जे इनिशिएटीव घेतलेलो प्रोग्राम जे ग्लोबल प्लॅटफॉर्माचेर योगा आयज प्रत्येकाच्या घरात एक वेगळे तरेन आपल्या जिवनात एक परिवर्तन हाडपाक आमची जिवनाची क्वॉलिटी एक वेगळे एक सुदार करून घेवपाक कितलेय दुयेंस जे आसता ते योगाच्या माध्यमांतल्यान आमी ते नियंत्रणान हाडूं शकता. कांय गोश्टी आमी कंट्रोलान हाडूं शकता, कांय गोश्टी आमी काढू शकता आमच्या सिस्टमांतल्यान. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जे सुरू केल्लें आहे ग्लोबल प्लॅटफॉर्मार जगभर आयज इंटरनॅशनल योगा डे आमी साजरो करता. आणि योगा ही एक अशी एक एक्सरसाइज आसा की ती इक्वली तुका फिट करपाक मदत करता. योगा जशें सांगलें तशें आमची जशी एज वाडटा तशी आमची बॉडी डेफिनेटली डिजनरेट जायत आसता. पण ती जर मेंटेन करतली जाल्यार योगा खूब हेल्प करता.
वेरेज कार्डिओ बी कशें आसता, बॉडी हे जाता फक्त ती मेंटेन करता. सेकंडली योगान तुजो बॅलन्स, आनी थर्डली एक डिवायन फॉर्म. आमकां सदांच कशें आसता, आमी फीट आसता केन्ना केन्ना, फिजिकल फिटनेस आसता, पण तो मेंटल पीस जो म्हणटा न्ही तो मेळटा. तो मेंटल पीस खंय मेळटा, जेन्ना तुमी डिवायन फॉर्म म्हणजे आतांच तुमी पळयलें जेन्ना तुमी फूल एक्सरसायज करताना जर पळयलें, एक जे सूख मेळटालें प्रत्येक ज्या पोजिशनार आमी आसता तें सूख एक भलतेंच मेळटालें. म्हणजे तुम्ही जर प्रत्येक पोजिशन आसतालें, ब्रिदींग इन ब्रिदींग आउट, यू कूड फील दीस. आणि हे केन्ना जाता, हे तूं जेन्ना यू स्टार्ट थिंकिंग डिवायन फॉर्म. हॅपी इंटरनॅशनल योग डे टू एवरीबडी. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. योग क्रिया ही आमच्या भारतीय परंपरेंतल्यान आयिल्ली एक सिद्धी आसा. आमचे मानसीक स्वास्थ्य, शारिरीक स्वास्थ्य, आरोग्य आणि सगळ्याचें संतुलन आणि बॅलन्स अशें जीवन जगपा खातीर आमी योग क्रिया करतात. म्हणूनच आयज सगळ्यां लागीं मागता, आयच्या ह्या इंटरनॅशनल योग दिनाच्या निमित्तान आमी योग क्रियेचे आमी प्रॅक्टीस करूया आणि आमचें जीवन सफल करूया. जय हिंद. आतां एक अजापीत करपी बातमी. दर्याक जर न्हंय म्हटलें जाल्यार तुमकां अजाप दिसतलें. हय, गोंयच्या CRZ कायद्या प्रमाण बांबोळे कुशीक आशिल्ली शिरदोणची खाडी दर्या न्ही जाल्यार ती एक न्हंय. शिरदोणची खाडी ही न्हंय न्ही तर तो दर्याच हें आमकां आनी तुमकांय खबर आसतलें. पूण घडये प्रशासनाक हें कळना अशें दिसता. खाडीची जाल्ली न्हंय ही चूक की बिल्डर लॉबीक फायदो करून दिवपाचो यत्न? पळयात पुराय बातमी. हो आसा शिरदोनचो दर्या. हांगा दर्याची व्हडली व्हडली ल्हारां मारतात. मे म्हयन्यांत खारें उदक न्हांवपा खातीर लोक हांगा गर्दी करतात. पूण हे सुवातेक दर्या न्ही जाल्यार न्हंय म्हटलें जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें? हय, गोंयच्या CRZ कायद्यान शिरदोनच्या खाडयेचो दर्या म्हूण न्ही जाल्यार न्हंय म्हूण उल्लेख केल्ल्याचें दिसून येता. CRZ कायद्या प्रमाण गोंयच्यो सगळ्यो खाडी वा उपसागर ह्यो न्हंयो म्हूण दाखयल्यात. CRZ कायद्यांतली ही एक मोठी चूक आसा. 1996 सावन चलत आयिल्ली ही चूक खंयच्याच सरकारान पयस करपाचो यत्न केलो ना, अशी खंत नामनेचे शास्त्रज्ञ नंदकुमार कामत हांणी उक्तायल्या. तशेंच ह्या चुकी खातीर CRZचो नो डेव्हलपमेंट झोन वाठार 90 मिटरा वयल्यान 500 मिटर फुडें पावलो, जाका लागून हजारांनी नवी बांदकामां ह्या 500 मिटर झोनांत आतां येवपाक शकतात. हाचो पर्यावरणाचेर मोठो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, अशें कामतीचें म्हणणें. झोन ऑथॉरिटी तातूंत अस्तित्वातूच ना. ते म्हणटात हांगा शिपले मेळनात, हांगा खारसाण ना, हांगा ल्हारां येना, हांगा ल्हारांचो प्रभाव ना, हांगा दर्या ना. ही नदी, आनी नदी म्हणून ताणें 90 मिटरां भितर थंय CRZची रेश आखून दिल्या. आनी अशा पद्दतीन तांणी एक 50,000 कोटीची रियल इस्टेट मेकळी केल्या. कित्याक जर जाका आमी उपसागर म्हणटा तो उपसागर कितलीं वर्सां आतां म्हणजे पुर्तुगेज काळा पासून सगळ्या तांच्या नकाशाचेर चिखलीचो उपसागर, सांकवाळचो उपसागर, शिरदोनचो उपसागर, दोनापावलचो उपसागर, तशेंच आमचे कडेन इतर उपसागर आहा तो तेरेखोलचो उपसागर, कायसूचो उपसागर, आग्वादचो बे ऑफ आग्वादचो उपसागर, मागीर वेरेंचो उपसागर, कर्जाळेचो उपसागर, हे सगळे आनी मुरगांवचो उपसागर, हे सगळे उपसागर आमचे कडेन नकाशाचेर नेवीच्या जावं कोस्ट गार्डाच्या जावं हे उपसागर म्हणून आसतना 1996 जेन्ना CRZ नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना म्हाका शॉक बसलो की आमचे सगळे थंड बशिल्ले सगळे NIOचे तज्ञ, गोवा विद्यापीठांतले तज्ञ, तांणी कोणेच आक्षेप घेवंक ना. जे विशय शिकयतात तांणी की बाबा जुवारी न्हंय तुमी कशी दाखयली उपसागरांत. थंय सगळे कडेन आज थंय शिरदोनचो बीच एक मरीन बीच, थंय शिपले जमोवपाक लोक वतात. थंय दर्या गाजोता रे दर्या गाजोता म्हणून रवी पंडिता सारक्या साहित्य अकादमी पारितोषिक मेळिल्ल्या, पद्मश्री मेळिल्ल्या येद्या व्हडल्या कवीन थंय कविता बरयली. दर्या गाजोता रे दर्या गाजोता, दर एका ल्हाराचेर देव नाचोता रे देव नाचोता. आनी विष्णू वाघान मनोहर पर्रीकाराक विचारिल्लें विधानसभेन की तुमी हें क्लासिफिकेशन चुकीचें नदी जुवारी म्हणून कशें केलें काय म्हणून. आनी आनीकय तातूंतल्यान विनोदाची गोश्ट म्हणजे थंय मरिना घालूंक सोदता नावशी भागान, जाल्यार जुवारी नदी जर तुमी क्लासिफाय केल्या जाल्यार नदीन मरिना कशी येवंक शकता हाजेरूय कोण विचार करना. म्हणजे भारत सरकारची चूक जाल्या, गोवा सरकारची चूक जाल्या, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीची चूक जाल्या, गोवा विद्यापीठांतल्या सगळ्या तज्ञांची चूक जाल्या.
गोवा फाउंडेशन NGO हांणी लक्ष घालूंक जाय, हातून ते घालूंक ना. तांणी चॅलेंज करूंक जाय की नदी कशी कुठ्ठाळी पासून आनी हांगाच्यान आगशी पासून जो उपसागराचो थंय एक फनेल टायप जो एक तुमकां दिसता, भाग जो दिसता, जो दर्याक अरबी समुद्राक मेळटा, मुरगांव बंदर ते काबो राजभवन हांगा सगळी खारसाणच आसा. थंय खाऱ्या दर्यांतलेंच नुस्तें थंय मेळटा. पावसान इतली गाज, हांव थंय रावतालो, म्हाका आयकुपाक येताली की न्हीद पडनाशिल्ली रातची, इतली गाज आयकूंक येताली थंय खवळिल्ल्या उदकाची, ल्हारांची थंय. जाल्यार हांव विचार करतालो ही जुवारी न्हंयची गाज कशी आसतली. तर अशें विचित्र अशे तरेचे आमकां दृश्य गोंयांत पळोवपाक मेळटा की कायद्यान सगळें चुकीचें आसा आणि सगळे नियमनाच्या दृश्टीनी चुकीचें आसा, व्याख्येच्या दृश्टीनी चुकीचें आसा. आमी आसात शिड्डोन बीच पुंडावात. बीच म्हणच्या पेक्षा हो बीच काय न्हय असो एक प्रश्न पडटा. ताचे कारण म्हटल्यार CR प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार CR हांच्यांनी हो जो शिड्डोन जो बीच आसा तो न्हय म्हणून डिक्लेअर केलेलो आसा आनी ती एरिया जी आसा ती न्हय अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. पूण समज जर साबार वर्सां सावन हांगासर पळयत जाल्यार हांगासरले लोक आसतले किंवा गोंयभरांतले लोक हो बीच म्हणूनच जाणात. आनी आमी जर हांगासर पळयत जाल्यार हो बीचूच कसो दिश्टी पडटा. कारण म्हटल्यार खंयचेच न्हंयेक आमी समज जर पळयत जाल्यार ल्हारां ही आमकां पळोवपाक मेळना. त्याच प्रमाणे हांगासर वेगवेगळी नुस्तीं आमकां मेळटा, शिणाण्यो मेळटा, कालवां मेळटा. समज जर ही न्हंय जाल्यार ह्या न्हंयन अशी ल्हारां केन्ना कोणी पळयलेली काय ती आसात हो एक प्रश्न पडटा. CR प्रमाणे समज जर ही नदी जाल्यार कशी ही नदी आसा हे आमकां पळोवचें पडटलें. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. आमदार रोहन खंवटेन पर्वरी जावपी उड्डाण पुलाच्या कामाची पळोवणी केली. सद्याक सुरू आशिल्ल्या कामाविशीं कंत्राटदार आनी वेगवेगळ्या खात्यां मदीं ताळमेळ आशिल्ल्याचें दिसून येवंक ना. देखून ह्या सगळ्या गजालींचो लोकांक त्रास जावचो न्हू हे खातीर सद्याक उड्डाण पुलाचें काम बंद दवरपाक सांगलां. पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक वांगडा घेवन उड्डाण पुलाच्या कामाची पळोवणी केली. पळोवणे वेळार कंत्राटदार आनी संबंधित खात्यांमदीं समन्वय दिसून आयले ना. ताका लागून उड्डाण पुलाचें काम सद्याक तरी बंद दवरपाक सांगलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन कामाचो आराखडो तयार केल्या उपरांतूच काम हातांत घेवपाचो निर्देश रोहनान कंत्राटदाराक दिला. We had told them service road disturb करनाका, but suddenly we saw the work started without any intimation to us. मागीर तांचे भितर coordination ना कळ्ळें म्हणून आज ही मिटींग मागयली. सो कळवट मागयता जाल्यार तो सर्वीस रोड डिस्टर्ब करना आसतना आमी कशें करप. ट्रॅफिक मुवमेंट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द पर्वरीम स्ट्रेच. इट इज अ नॉट ट्रॅफिक कमिंग. सो नॉट ट्रॅफिक येता आसतना तुमची कामाचो प्लॅन कितें, तुमच्या प्लॅना भितर करतले जाल्यार आमचो इन्वॉल्वमेंट कितें जाय. भितरले रेजिडेन्शियल एरिया न डिस्टर्ब करता नवे रस्ते खंयचे ओपन करचे पडटले. हे जवळ जवळ 10-12 मिटींग हांवें स्वता एट माय लेवल विथ डिफरंट ऑथॉरिटीज अलॉंग विथ नॅशनल हायवे हांवें घेतिल्ले आसा. तांकां सांगिल्लें लास्ट मिटींगेन वे कॉन्ट्रॅक्टर ऑल्सो हॅड कम. ही इज न्यू टू गोवा. सो आय टोल्ड देम स्टडी गोवा, अंडरस्टँड वॉट इट इज, अंडरस्टँड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. वी आर रफली हॅविंग अबाउट 15-20,000 vehicles passing the Pokeno junction within 1 hour. So that type of traffic moment, we need to ensure that minimum disturbance is done. Here we have come to sit, sort out and ensure that smooth coordination happens when our ambitious project of the flyover happens. So ताचे खातीर जे प्रेजेंटेशन न येता इमिजिएटली तांणी काम चालू केला. खंय तरी तुमी पडले आसतले, पूण आतां पळयलें जाल्यार ट्रॅफिक हॅज नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड, सिवरेज हॅज नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड. हांगा दृश्टी पडले आमकां. सो वेन लायन डिपार्टमेंट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, आय डोंट थिंक वर्क शुड मूव इन दॅट मॅनर. वी हॅव रिक्वेस्टेड द कॉन्ट्रॅक्टर टू होल्ड ऑन till the time we sort this out. And ताणी म्हाका सांगलें केन्ना जाय, हांवें तांकां फाल्यांच घेवया. कॉन्ट्रॅक्टर नावलो शेनवारा दी, सॅटर्डे करुया. So Saturday, along with the government departments and him, second half, we will have a meeting in detail with all these topics, sort it out and put a presentation to CM where his input should be required or directions should be required for smooth transition of development, whatever needs to happen, and how we need to accommodate and how we need to ensure that minimum traffic movement and traffic problems happen. So ताजे खातीर ही आज मिटींग मागयली आमी. होली फॅमिली जंक्शन पोकेरो रोडा वयल्यान आतां आमी सकयल सुकुरा पर्यंत वतले. वी वील हॅव अ बेसीक अलायनमेंट ऑफ थॉट्स and for which they will sit today, put together, have within them a discussion, and then maybe put it to us on Saturday, where all departments, where whoever role to play will be invited for the meeting, and तांचे presentation पळयतकच मुख्यमंत्र्याकडे मांडून we will sort this particular issue. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. काणकोण पाटणे वाठारांतलो पारंपारीक रस्तो शेक दर्यान आडयल्ल्याचो आरोप नुस्तेकारांनी केला. शेक दर्यान पारंपारीक रस्त्याचेर केल्लें अतिक्रमण 7 दिसां भितर काडून उडोवचें, नाजाल्यार आमी ते मोडून उडयतले अशी शिटकावणी नुस्तेकारांनी दिल्या.
आतां ट्रेडिशनल वाट मोर दॅन 100 इयर्स जाली. हे लोक आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तुगेले बोटी अश्योच व्हरताले वयर सो काडटाले आनी ती आज तेंच्यांनी प्लस आमचो तुगेलो म्युन्सिपालिटीन तातूंत डांबूर घायल्लो आहा. इतले आसून सुद्दां हे तुगेले आतां हिंग फेन्सिंग करून तेणी तुगेली ब्लॉक केल्ली आहा. तो म्हळ्यार तेणी हें केला थिंगा माती घायला म्हळ्यार तेका दाखोवपाक कितें दिसता आपलो म्हणी माती घायली की आपली तुगेली ट्रेडिशनल वाटच ना अशें दाखोवपाक तो करूंक सोद दिसता. प्लस आतां तुगेले आतां ही आतां झाडां पळोवपाक गेल्यार तेणी सुमार एक 10-12 तुगेली रूख मारले आहा, सुरीची रूख मारल्या. आतां एक आमकां तुगेले समज डेप्टी कलेक्टराक आमी जेन्ना तुगेले घराचेर माड आहा म्हणून सांगता जाल्यार आनी खंयचे तुगेले आमी घराचेर झाडां आहा म्हणटात एक वर्स मायज वयता आमकां तुगेलें फक्त तें परमिशन घेवपाक. हांकां खंयची परमिशन मेळ काय आतां म्हळ्यार हिंगा टोटल तुगेले इलिगल एक्टिविटीज तेणी कॅरी आउट केला. जेन्ना हांवें विकती घेयली विकती ओनर हांव तेजो जेन्ना प्रॉपर्टी घेयली तेन्ना हांवें म्हाजें कितें बंद करपाक आसा ती बंद केली. बंद करतरीच जी मेन आनीक वाट आसा ती बी हांवें बंद केली ना. जी मेन लोकां वचपाक आसा ती बी म्हागेल्या पडटा. रोडा सकयत आमी गेला फूल प्रॉपर्टी घेतला जी आसा ती फूल प्रॉपर्टी घेतला. पूण तो रोड म्हणल्यार हांवें अजुनूय बंद केलो ना कित्याक तो रोड लोकांक वचपाक यूज जाता. आनी हे लोक मागताय ते बेश्टे बिचार वचपाक जे रोड मागताय ते म्हणटात ते तो रोड थिंग कांय ना. प्लॅनाचे दोनूय रोड ना, खंयचो रोड ना. जो तो आतां आसा पळय प्रॉपर तो बी रोड ना आनी जे ते बिचावर सोदताय तो बी रोड ना. आनी थिंग कितें केल्यार तें सगळें हांवें कायदेशीर केलां. CRZ वायलेशन तांकां खबर नासतली कित्याक हे म्हजो सर्वे प्लॅन हो कळ्ळें. सेकंड थिंग पळय हें CRZचें लायसन CRZचें लायसन हें आसा म्हजें फूल आसा. सेकंड थिंग हें पळय फॉर्म 14 म्हाज्या नांवाचेर आसा. फॉर्म 14 म्हाज्या नांवाचेर आसा आनी ही सेल डीड तुमची आनी हांव तेजो फूल ओनर. ती प्रॉपर्टी फूल हांवें हें केली आसा आनी तो रोड म्हणटा ते रोड बी कांय नासलो थिंगा आनी प्लॅनाचेर बी कांयच ना. पळयतरी पळयल्यार कळ्ळें की सगळे लोक येयल्ले म्हण थिंगा हांवें त्या कावन्सिलराचेर म्हाजी प्रॉपर्टीक भितर येयला म्हणून ट्रेसपास केस घातला तेजेर विथ सगळो प्रूफ सगळे करून केस घातला. झाडां म्हणल्यार कितें लास्ट पावस येयल्लो तेन्ना वाऱ्यान झाडां ती सुराची झाडां व्हडली आसाय ती बँड जावन सकयल पडली. ती सकयल पडली ती हांवें कट करून थिंग दवरली आसाय आनी कांयच येना. जें कट जालें तें थिंगाच आसन पळोवपाक शकता की अर्दी बी कट केलें आसा तितलें कट करून दवरला. काणकोण हांगा मच्छीमारी बांदव आशिल्ले सुमार 100 मच्छीमारी बांदव एकठांय जाले आनी तेंचें अशें म्हणणें आसा की कांय एक शेकवाल्यान तेंची जी पारंपारीक वाट आशिल्ली ज्या वाटे वयल्यान गेल्ली कितलींशीं वर्सां त्यो होडयो वर हाड करताले तशेंच सामान आशिल्लें नुस्त्याचें जाळां आनी हेर सामान हाड वर करताले ती वाट कोणे तरी आडयली आनी ती एनक्रोच केल्ली आसा. म्युन्सिपालिटीन केल्लो रस्त्यार एनक्रोच केल्लो आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. पूण जेन्ना आमी त्या जाग्याचो ओनर कृपेश भगत हेचे कडेन उलयले तेणें सांगलें की ती सगळी जागा तो रस्तो केल्लो जो म्युन्सिपालिटीन तो रस्तो आजून म्युन्सिपालिटीन एक्वायर करूं ना आनी ती सगळी जागा तेजी ताब्यांत आसा. तो म्हणटा खंयच्याय खात्याची खंयचीय इन्क्वायरी जाल्यार आपूण तयार आसा. लोकांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की 7 दिसां भितर खंयच्याय सरकारी ऑथॉरिटीन जर तर कांयच इन्क्वायरी करूं ना जाल्यार ते स्वता ही कितें एन्क्रोचमेंट केल्यार ते मोडटले म्हणून. पूण कृपेश भगत म्हणटा आपूण खंयच्याय इन्क्वायरी तयार आसा. आपणा कडेन सगळे जे परवाने आसा ते परवाने तयार आसात. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान पबेशपूर. मये गांवांतल्यान कडमालाची येरादारी करप काय ना हो विशय सध्या कोर्टांत आसा. मये गांवांतल्यान कडमालाची येरादारी करप की ना हाचेर अजून निर्णय जावंक ना. अशें आसले तरी लेगीत ट्रक दोनयांक मात कमी केल्ल्यो ट्रिपी वाडोवंक जाय. मात दुसरे वटेन गांवांतल्यान जावपी कडमालाच्या येरादारीचेर लोकांनी तिडकूय उक्तायल्या. दिवचल मायनिंग ब्लॉक एक खाला येवपी वेदांता मायनिंग सुरू जाल्या. मात मये गांवांतल्यान खण येरादारी केल्ल्यान थळाव्यांनी ताका विरोध करून ही येरादारी बंद केल्ली. आतां हो विशय सध्या कोर्टान आसा. अशें आसले तरी लोकांनी खण म्हालाच्या येरादारेक विरोध करचो न्हू अशें दिवचल ट्रक मालक संघटनेचो सचिव सुभाष किनळकरान मागला. आतां आमची जी बिचोले वेदांता ब्लॉक 1 जो मायन आसा तिजो सगळो प्रोसेस जावन EC सुद्दां मेळयली आसा. पूण जो मेन जो ट्रान्सपोर्ट जो आसा जो ट्रान्सपोर्ट जेटी पेर मायन्स टू जेटी वचपाचो आसा ताका मातशें खंय तरी एक प्रॉब्लेम येता. त्या खातीर हांव जे बाकीचे कोण जे प्रॉब्लेम्स हाडटा जावं आनी कितें तांकां एक विनंती आसा की आमकां जो मायन्स टू जेटी पेरेन व्हरतना फक्त जो 6 ते 7 किलोमिटर लागता तितून 0.9 किलोमिटर म्हणजे 900 मिटर जो रोड आसा
तोच फक्त पब्लीक रोड, पूण पब्लीक रोड MMDR रोड आहा तो, पूण तो पब्लीक यूज करता. जी सारमानस फेरी आसा थंयसरसून येवपाक आनी ते सारमानस येयले गांवांचे जे लोक आहा ते यूज करता. पूण आमची जी पुरे जे 7-8 डेकेड्स आहा त्या थंयसरसून जो मायनींग इंडस्ट्री चालू आसा थंयसरसून तोच रोड फायनल जेटी पेरेन व्हरपाक यूज करता. तेन्ना हांव अशें म्हणटा की आमी सगळे सेफ्टी जावं एनवायरमेंट हें करूनच तो ट्रान्सपोर्ट करतलो. आनी एक मुद्दो मांडूंक सोदता की जर असो जर ट्रान्सपोर्टेशनाक जर ऑब्जेक्शनां येवंक लागली जाल्यार जो हायवेज आहा जे आख्ख्या गोंयान जावं भारतान जे हायवेज आहा त्या हायवेज जो आसा तो खंयच्या तरी गांवांसून पास जाता. पूण तेन्ना जेन्ना गांवांसून तो पास जाता तेन्ना तांकां तो विलेज जो रोड आसा म्हणून जो ऑब्जेक्शनां जी येता ती ऑब्जेक्शनां थंयसरूय युटिलायज जातली, यूज जातली काय म्हणून त्या खातीर हांव विनंती करता की जो आमकां जो मायनींग हेका जो इंडस्ट्रीक जो रोड आमचो जो आसा सेजा वेदांताचो तो आमकां युटिलायज करपाचो आनी सस्टेनेबल मायनींग आसा ती चालू करपाक आमकां सगळ्यांक सहाय्य करचें. खण मालाची येरादारी करपाची आसा जाल्यार दुसऱ्या रस्त्यांतल्यान करात. मये गांवांतल्यान खण मालाची येरादारी करपाक दिवचे नात म्हूण मयेच्या थळाव्यांचे म्हणणे. मायनींग ट्रकांक लागून कित्याक विरोध आहा? तांकां इंटरलीज जेटी आहा वयल्यान तांकां सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आहा कित्याक तुमी इंटरनल रोड काडा आनी तुमची पावडर हाडा. हे मुद्दाम जावन ही अशी मयासून सामकी आमची घरां सगळीं तेंकोन परत भुरगे भोंवता, इस्कॉला सुट्टा, परत आमचे जाणटे भोंवता, सगळे भोंवता आनी ह्या अन्ना धुने फाटोफाट कितक्योच गाडयो वयता. ते सांगता 40 म्हणो 50 म्हणो म्हटल्यार 80-90 गाडयो चलता डेली, मिनटाच्या मिनटां. प्रदूशण कितकें जाता हांगा तें कोण चिंतिना. कित्याक तर गव्हर्मेंट चिंतिना. कित्याक आमी ते म्हणटा हे आमी ई ऑक्शनाचो माल व्हरता म्हणून हे तशें चलचें ना. कित्याक आमच्या गांवांसून माल नाका. तुका आमचे इस्कॉला आहा, बालवाडी आहा, सगळें आहा, हेल्थ आहा, हे सगळे तो जाल्यार अन्ना धुनीत करता. तेंचे ना कंडिशनान गाडयो ना, सगळे ना. गाडयांचे लायफ पळया, सगळे पळया, कंट्रोल ना. आनी ते सगळे बिहारी ड्रायव्हर हाडलेले आहा. तांकां कांय एक्सपिरियन्स ना, कितें ना. आमच्या मयासून म्हणजे आमच्या मयासून आमकां ट्रान्सपोर्ट नाका. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. योगांतल्यान तुमकां तुमच्या श्वासाची शक्ती, शांती आणि सामर्थ्य कळटा. जगभरातल्या योग परंपरेतल्या विविधतेचो आणि समृद्धीचो सन्मान करूया. जागतिक योगा दिसा फांतोडेच्या 6 वरांचेर डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ताळगांव हांगासर योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes Goa. Contact 9326114919.